बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय म्हणटा सुमी. आमचे पासत आम्हा पातक्या पासो संवसारी आयिल्लो आमचो बरो गवळी जेजू ह्या बोपो सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताचें हजारपण वळखून घेवया. आम्हा पातक्या पासो संवसारी तो आयिल्लो म्हणून वळखून घेवन ताच्या आराधन आमी करया. गावन गीत जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बळ्या, सर्गींत हांव तूं देवलोय, सोदूंक म्हाका आयलोय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 3 520 पेज नंबर 20 हिम नंबर A3. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बळ्या, सर्गीत हांव तूं देवलो, सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोडनाका. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रोंग सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा, सांडो हांवें तुका, येम कोंडा वार्दली, पिसाय व्हडा धाली. पाटी म्हाका पय, घायां तुज्या लिपय, नानोन पवित्रता दवर सदांच काळजां. पाटी म्हाका पय, घायां तुज्या लिपय, नानोन पवित्रता दवर सदांच काळजां. जेजू सर सुंदरा, बोधुलो भरतारा, सूर्या प्रास परजळी, मोवा प्रास रुची, भोक्षी सुखी सोमे, कर तू म्हाका कुरपेस, जातस हे पोइन काबा, ससान सुख दी सर्गा. भोक्षी सुखी सोमे, कर तू म्हाका कुरपेस, जातस हे पोइन काबा, ससान सुख दी सर्गा. जेजू बऱ्या गवळ्या, आम्हा पातक्या पासत संवसारी आयलेल्या
आमच्या पासोत कुर्सार आपणाकच बेठोवन आपले रगत वरयल्या ह्या बोपोय सक्रामेंतांत सुकोन गेल्ल्या शेळयांक तूं सोदून येताय, कित्याक तूं म्हजो वर्तो मोग करताय. तुजी दया तुजी खाकूल तूं मुझे दाखयताय. पदका वरवीं म्हजे ते जाल्ले घाई तूं बांदताय. तुझे ते नवे जिवीत जिवचे भाग सोम्या तूं म्हाका फाव करताय. तुझे हजारपण ह्या बोपोय सक्रामेंतांत आज वळखून घेवन सोम्या तुका वर्गां दिता. तुजी दया तुजी खाकूल तूं म्हज्या जिवितांत हांव वळखून घेता. आमची जबाब अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पदक्यांचो इश्ट जाल्ल्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पदक्यांक सोदून गेल्ल्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पदकांचे बॉक्साने दिवच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हाका पदक्याक बॉक्सूच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजे पातक रोडोवंक म्हाका प्रेरण दिवच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजो वर्तो मोग करच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजे खातीर जीव दिल्ल्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुजे खातीर जीव दिवंक प्रेरण जाल्ल्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आत्म्याचो जीव राखच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. उंड्या वायनान म्हाका पोसच्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हजे खातीर कुर्सार तुकास बेठयल्ल्या जेजू. अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजूक आमी ह्या वेळी अर्गां दिता आसतना जे कितें आमचे खातीर ताणें केल्लें आसा त्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर तें आमी वळखून घेवया. ताची स्तुती गावन ताका आमी वखाणून गव्या गीत. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गावो हालेलुया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B903 पान संको 84 पेज नंबर 84 हिम नंबर B93. हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया. सम्यते आसा आमकां शांती. सम्यते आसा आमकां समाधान. सम्यते आसा आमकां सर शिरापातावन सुटका. सम्यते आसा आमकां खरें जिवीत. त्या सम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती गावया. ताका आमी वखाणया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई
ही हे क्षमा मुक्तीच्या पोसे तो गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया समय आमच्या संगी असताना आम्ही खंयच्या कसं बी येवची गरज ना कित्याक तो आमकां तसो हात दिवन चलोवन वता ताज्या कृपेन तो आमकां निरंतर भरता त्या दैवीक सक्तेन आमकां बरोवन खरें एक वायटाचे जैत व्हरोंक तोच आमकां बळवंत करता त्या समयाक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती गावया अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। अर्गा तुका जेसू, अग्लाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वखणी तुका जेसू। हालेलुया, 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 हालेलुया। मगाच्या भावनो बहिणीनो, मिक्का प्रवादाच्या ग्रंथांत अवस्वर 7 18वी आणि 19वी ओळ देवाचे उतर अशें सांगता, तुजे सारको देव कोण आसा, तुजे सारको देव कोण आसा, तूं तुज्या परजेचे गुन्यांव काडून उडयताय, पातकां बक्षिताय, राग धरिनाय, काकूळ दाखोवच्यांत संतोषताय। मोगाच्या भावनो भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमकां परत परत आमच्या देवाची वळख, खरी वळख मेळटा असल्या उतरां मुखांतरी आमचो देव खाकूळ दाखोवच्यान संतोष पावसो देव जावन आसा। एजेकिएल प्रवादी मुखांतर सरस्वती म्हणटा अवस्वर 18, 20 आनी 3 वळींत, एजेकिएल चॅप्टर 18 वर्स 23, एक पातकी मनशाच्या मरणाते म्हाका संतोष भोगतागी म्हणले सवाल थंयसर सरस्वती विचारता। ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका चड संतोष भोगता निंगी म्हणटा सरस्वती। म्हाका भाव भयणीनो, एक पातकी मनशान आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार आमच्या देवाक चड संतोष भोगता, तर त्या खातीर तो आमकां ताची दया, ताची काकूळ तो सदांच दाखयता। जेजून आमकां तेच दयाळ काकूळदार बापाचे मुखामळ उगडापे केले। ताच्या सौर शिकोवणेंत ताणें परत परत आमकां जशें सर्गीचो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हूण आमकां उलो दिलो। इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत सरस्वती म्हणटा, म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवूच जावन आसा।
हांव तुज्या पातकांचो आनीक उडास करचो ना. इसाया प्रवचनाचो ग्रंथा वसवा 43:25 वळ. हांव तुज्या पातकांचो आनीक उडास करचो ना म्हणटा सरस्वो देव. मोगाचे बाबून बारपोटी कोणी एका मनशान आमकां कितें वायट केल्लें आसा जाल्यार आमकां त्या व्यक्तीक बक्षीस जाय म्हूण बगता, ताचे काकूल दाखय जाय म्हूण बगता. पूण थोडे फुडें आमी सांगचें आसा आय कॅन फॉरगिव बट आय कॅनॉट फॉरगेट म्हणून. ताका बक्षूंक हांव प्रयत्न करीन पूण ताणें केल्लें वायट कितें आसा तें म्हज्या मनांतलें काडूंक म्हाका केदें जावचें ना म्हणलें एक चिंता पळय सबारपुटी आमचें जावन आसा. पूण सर्वेस्पो देव म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुज्या पातकांचो केदींच उडास करचो ना. म्हणजे आमकां देव बक्षीत आसतना संपूर्ण बक्षाने दिता. देवान आमकां दिवचें बक्षाने तें संपूर्ण जावन आसा. कित्याक एक नवें जिवीत ताचें थंय जिवच्याक तो आमकां अवकाश करून दिता. 57 वर्सवर आमी काडला इसाया प्रवचन 16 वळीन तो म्हणटा हांव आरोप लावचो ना. अशें हांवें केल्लें जाल्यार तांचो प्राण हांवें रचल्लो आत्मो म्हजे मुखार विरोवन वेतो. म्हणजे सरस्वो देव मोगाच्या भावान कोणाचेच नास आशेना. तो हर एका मनशान जिये जे म्हूण आशेता. कित्याक ताणें आमकां हर एकल्यांक सासणीक जिविता खातीर रचलेलें जावन आसा म्हणून पयत पुस्तक आमकां परत परत सांगता. आनी ह्या खातीर दानियल प्रवादी म्हणटा पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकूळट करता आनी बक्षाने दिता. दानियल प्रवादीचो ग्रंथ वसवर 9 वळ. हेब्रेवां बरयलें पत्री तें सुदार आमकां परगडटा म्हणटा तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो कोरण्यो हांव ह्या फुडें उडासाक हाडचो ना. तातूंत किर्तनकारान मोगाच्या बाबीन सांगिल्लें उतर आसा. बापुरबायचें उतर किर्तन 130 ह्या किर्तनांत आमी तें वाचता. हांव 3 आनी 4 वळींत तो म्हणटा आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार कोण वाचून उरत, पूण तुजे लागीं आसा बक्षाने. आमचे गुन्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार कोण वाचून उरत. मोगाच्या भावा जर देवान आमचेर दया काकूळ दाखोवन नातली जाल्यार आमी खंडीत दोळपर्यंत जिवंत आसते ना. जर आज आमी जिवंत आसा ती देवाची ती वर्ती दया ती वर्ती काकूळ आमचे खातीर ताणें दाखयली जावन आसा. फाटल्या दिसांनी पापा लियो 14व्यान दिल्लो एक अपुरबायेचो संदेश आसा. संवसारार झगड्याचें वातावरण सोडून वता आसतना राग दुस्मानकाय हगे फरीकपण असलें संगती मोगाच्या बाबरीनो ह्या दिसांनी सोडून येता आसतना पापा लियो ताच्या संदेशान म्हणटा टुडेज वर्ल्ड विथ इट्स मेनी फियर्स एंड एंग्जायटीज tensions and wars presents an increasingly urgent need for peace in the hearts of both individuals and peoples. हर एका मनशाच्या काळजांत सक्कळ मनशाच्या काळजांत शांती जाय जाय समाधान जाय जाय एक विशेष गरज आसा आमकां दिसून येता आयच्या ह्या संवसारांत. जंय झगडें जंय विविध तराचे हिंसाचें वातावरण ह्या दिसांनी सोडून येवचें पळयत आसतना तो म्हणटा amid the vortex of violence that poisons relationships and destroys lives, mercy of God asks to be allowed into our hearts with this amazing power of renewal. देवाची ती वर्ती काकूळ तूं कितें आसा ती आमच्या काळजांत भितर सरूंक आमी स्विकार करूंक सदांच तयार आसूंक जाय. तो म्हणटा असले आमच्या परिस्थितींत कित्याक ती देवाची काकूळ तूं आमकां खरेपणी जिवितांत नवेंपण हाडूंक कारण जावचें तसलें जावन आसा. It is this mercy that is capable of turning our lives around, opening the ways to love and forgiveness as distinctive feature of the face of God manifested through us. मोगाच्या बाबरीनो खरेपणी मोगांत आनी बक्षानेंत आमी एकामेकाक लागीं सरचे खातीर आनी ह्या मुखांतर
देवाचे ते वर्ते मुखामळ ताच्या काकुलतेचे मुखामळ आमी संवसाराक दाखोवचे खातीर हो एक वर्तो अवकाश देव आमकां दिता. ताची दया ताची काकुळट आमकां तो दाखयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तीच दया तीच काकुळट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. जर हेरांतय आमी दयाळ जाय काकुळटा जाय तर आमी देवाची ती दया काकुळट आमच्या जिवितांत स्वीकार करची गरज आसा. देखून पापा म्हणटा, डियर फ्रेंड्स, God never tires of showing his mercy. सदांच आमचो देव आमचे देव काकुळ दाखोवन आसा. The peace we deeply desire cannot be attained without mercy. देवाची काकुळट आमी जोडी नासतना हे शांती समाधान कितें आमी आशेता तें आमी जोडूंक शकना. तर मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. ताची काकुळट आमी मागया. आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत आमी सोम्याच्या त्या मुखांत थीर रावून मिठा काडूंक ताचो आदार आमी मागया. ಗವಿಯ ಗೀತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. आमच्या कन्नडा बुकांत गीत संको पान संको 144. ಅಪ್ಪ ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. सम्या सबार पडी म्हज्या जिवितांत गर्वाक हंगर आवळोंक सावन हांव जियेलेलो आसा. म्हज्या काळजांत राग द्वेष हगे मोसोर फरेकपणाची चिंतना हे सक्कर दवरून हांव जियेला. सोम्या आज म्हजें जिवीत तुका हांव भेटयता. तुजी दया तुजी काकुळट नव्यानाच्या दिसा अनुभव करूं. सोम्या तूं म्हाका फोव कर. ಗರ್ವದಿಂದ ಮೇರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಾ ಮೇರೆದೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ನಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ, ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ,
ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸುದೇವನೇ, ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ಬಾಳಿದೆ, ದುರಾಸೆಯ ಬದುಕ ನಡೆಸಿದೆ, ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವೆ, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಯೇಸುದೇವನೇ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ, ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ. सम्याची काकुलत आम्ही यावेळी मागता आसतना आमची सर मागणी आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसा ह्याच्या दिसाचे ते सक्कल सम्या समोर आतां आमी दवरया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिवन तांचे पासून मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता कलिना मुंबय तावनू, अलिस्टर डिसोजा, तशेंच जेसन मॉनिस मुंबय तावनू. जन्मदिवस आचरण करता क्रिसेल डिसोजा, सेंट जोस्विन ब्रॅक्स 25 वर्सां जन्मदिवस संभ्रमता. हे आमच्या भाव भयणीकास ह्याच्या दिसाचे शुभाशय आमी पटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. आज हांगासर आमकां सभा जणांनी अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबा जिवितांत तशेंच वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून आज अर्गां दिता सिंथिया डिसोजा. युएसएंत बरें काम आपल्या दुवेक मेळ्ळ्या पासून ती अर्गां दिता. तशेंच परमनंट विजा ऑस्ट्रेलियांत मेळ्ळ्या पासून अर्गां पटयता प्रिया कॉड्रेस. कुटुंबान देवान उतल्या सर बरेपणा पासून अर्गां दिता मुल्की तावनू ग्रेसी गोम्स. सांगतास आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सम्यान सबार आशिर्वाद आमचेर वतलेले आसात. आमकां बरी भलायकी दिवन सांबाळल्या, ताची दया काकूळत आमचे ताणें निरंतरी दाखयल्या. त्या सम्याक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू, अर्गां आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आमची तेसावां आयच्या दिसाची कोणी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा, मागणी बसयल्लें आसा, तांचो उडास करून ह्या वेळी आमी भेटया. आज प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. एंड्रिया सिक्वेरा बऱ्या भलायकी पासून, तशेंच ताच्या वैयक्तीक तेसावा पासून कंकनाडी तावनू, तशेंच कुटुंबाच्या तेसावा पासून आनी वैयक्तीक तेसावा पासून आज मागोवंक सांगता प्रिमा ज्योती बेन्नीस. सांगतास आमच्या कुटुंबांनी सभा जण पिडेस्त आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात, अडचणींत आसात, जिणे निराश जावन कंगाल जाल्ले आसात, उतार प्रायर एकसुरपणांत आसात. तांचो ह्या मुडास करया, तांचे पासून मागया. कोणी आमकां मागोवंक सांगला, मागणी आमी बसयल्ले आसात, तांचो सक्तांचो उडास करून तांकां सम्याक समोर आमी भेटया. आयक आमचें प्रार्थन ये सम्या, आयक आमचें प्रार्थन ये सम्या. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सोडास करून ससनस विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी मागता. देवादीन गिल्बर्ट कुएल्लो, देवादीन सेबॅस्टिन फेर्नांडीस बेंगलुरू, देवादीन चिवन पिरेरा आनी अम्ब्रोस पिरेरा. पुलगत्यात्म्या सोडास करून आज मागोवंक सांगलेलें आसा प्रिसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन पौल आनी मॅगदलीन लोबो उर्वा, देवादीन जुलियाना अल्बुकर्क, देवादीन बेचोई जोसेफ केटेंजन कुवेट, देवादीन एन वॅनेट जोसेफ केटेंजन कुवेट. कुटुंबांतल्या सोडास कडून तशें पुलगत्यात्म्या पासून आज मागणी जाता आविल आनी अनुषा डिसोजा.
मग तो आम्ही देवादीन स्टॅनली फेर्नांडीस त्याच्या 10व्या वर्साचो उडास, देवादीन जोसेफिन डिकुन्ना आणि विन्सेंट पाऊल डिकुन्ना. मग तो आम्ही देवादीन ऑजवर्ल्ड लोबो फेरमाई म्हयन्याचो उडास तो जावन आसा. हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दितांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचय फगोदी समाधानान तो विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेज बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करया. ತಾವನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಗಜೆಚೆ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸ 8 वर्सां तावनु इन्न हिलींग रेटीड म्हाका करीजे म्हूण म्हाका मस्त हें जाल्यार एकलीस आसल्यान घर सोडून येवंक आनी मस्त कश्ट जातलें. पूण कशेंय करून हांव बायसर नायली. म्हज्या म्हाका तेगा भुरगीं आसात ती तेगाय भायर आसात. तांकां कुटुंबा खातीर हांव प्रत्येक मागण्या करच्या खातीर तांकां म्हज्या भुरग्यांक मनपसंतले सुटका मेळच्या खातीर हांव हे रितीर करूंक आयलें. आनी फादर आलीन फेर्नांडीसाचें कावन्सिलींग हांवें काण गेलें. तांणी म्हाका मस्त समाधान आनी मस्त हें केलें, बरी एडवायस म्हाका दिलें तांणी मस्त हें करना समाधान. ताजे उपरांत मस्त हांव आतां मस्त फ्री जाल्या. हांव केदाळे ते बंद कडेंतले सुटय म्हणून साम 142:7 ते सांगून आसता बंद कडेंतल्या म्हजे कुटुंब आनी म्हाका सुटय म्हणून. तशेंच हांव फाटल्या सुमार वर्सां हांव लुंबस स्पॉन्डिलिटीस हांव कश्टून आसा आनी म्हाका कंटिन्यूअस बसूंक जायना चलोंक जायना मस्त आसा. पूण आतां मस्त म्हाका इम्प्रूवमेंट आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Love you, Lord. Worship you, Lord. I'm Greta De Silva, गांवांत कुलचेकार, शारजाची. 2018 आनी 19 म्हज्या कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आसले. म्हज्या गांवाचें कामी गेल्लें तो सोडून आयलो. 2019 म्हजो पूत थंय शिकतालो. काले करचें म्हूण समजनातलें. हांवें देवा कडेन मागलें आनी त्या टायमार ऑनलायन रिट्रीट चलताली. हें 2019 एंडाक 2020 बिगिनाक हांव हर एक रिट्रीटार मागतालें. कोणाक काले भरोसो धर मागल्या देव खंडीत दितालो. म्हाका मागलें पुरा दिला. म्हज्या कुटुंबाचेर इतले बेसांव घाल्यान की म्हज्या भुरग्यांचेर इतले बेसांव घाल्यान ती सांगूंक ते हांव शकना. हांव आनीक म्हजें इतलें काम आनीक हांव काम करनूच आसा. लास्ट डिसेंबरांत हांव म्हज्या घोवाक पिडा स्टार्ट जाली. ताची किडनी काडूंक पडली. ती किडनी काडून म्हाका म्हजी विजा रिन्यू जाताली. म्हाका येवंक जायनातलें जाल्यार देवान ताका राखलें आनी किडनी काडून देवान म्हज्या डॉक्टरान भरोसो दिलो तो आनीक 10-12 वर्सां वाचतलो म्हूण. जाल्यार लास्ट फेब्रुवारी मार्चांत तो परत्याय करतना ताचें इन्फेक्शन सगळ्या ताच्या कुडींत पसारलें आनी हांव म्हाका रजा मेळनातली जाल्यार हांव मागताली म्हाका एटलिस्ट वर्क फ्रॉम होम आनी दिवं दी म्हणून. 2 दीस वर्क फ्रॉम होम मारी 1 हप्तो रजा तशेंच आनी 1 हप्तो वर्क फ्रॉम होम रजा काडली. देवान फाव केलें म्हाका मॅनेजराचेर मागताली एटलिस्ट ताका एप्रूव करूंक कुमोक म्हूण. जाल्यार म्हाका रावंक सोड जावनातल्या पाटी गेली. 1-2 हप्ते भितर हांव परत्या पाटी येतालें म्हणून गेल्ली. म्हजो घोव रिसंटली लास्ट वीक सरलो सॅटर्डे. म्हाका इतलें बेजार जालें की म्हाका सोसूंक जावना. कित्याक अशें जाल्यार हांव घात आसली म्हूण. जाल्यार हांवें चिंतलें ती तुजी कुशी देवाच्या सांगाता क्वेश्चन देवाच्या सांगाता आसा म्हूण. आनी म्हाका रिजंटली रिट्रीट येवंक मोन आहलें जाल्यार घरा येताली म्हाका येवंक जायना. हांवें चिंतलें पाद्रापा फोन केलें पाद्रापाडे उलोवंक जाय म्हणून. कित्याक म्हजी मोत इतली जड जाल्ली की म्हाका काले मुखार करचें म्हूण समजना. हांवें चिंतलें म्हजे कलेय म्हजे मुखले डिसिशन काडूंक जाल्यार म्हाका समाधान जायचें संतोश जायचें. म्हाका कशें आतां मुखार सरचें म्हूण गुंतना म्हाका आतां पाटी वचूंक आसा. म्हजी कामां हांगा मस्त करूंक आसा. हांवें चिंतलें हांगा येवन 1 दीस रिट्रीट करता. देव गायड करतलो मुखार काले कितें करचें म्हूण. त्या खातीर हांव येयलें. आज म्हाका इतलो संतोश भोगता की म्हजी मोत हाळू जाल्या. संतोश भोगता मोतीक उल्हास जाता. देवा खरगा
गीत नंबर A25 A25. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाख, जीवी तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मगाच्या भावन भयणीनो, इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, टू एर हीज ह्युमन अँड फॉरगिव इज डिवायन म्हणून. पातक करचे मनशा सायमतर बोगसूंचे एक दैवीक गूण जावन आसा. देवाचो तो वर्तो गूण बोगसाने दिवचे. वर्ती खाकूळ तूं दया आमचे दाखोवची जावन आसा. आनी ह्या विशयांत आयच्या पयल्या वचपांत मिका प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता, खाकूळ दाखोवच्यांत तूं संतोषताय म्हणटा मिका प्रवादी. आमचो देव आमकां काकूळ दाखोवच्या सदांच संतोष पावता, कित्याक सदांच आमकां बोगसून नव्या जिविताक हाडूंक तो आमकां येतो आसा. तेच देवाचे ते बोगसाने स्विकार करूंक ताची काकूळ आज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर. सोम्या काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकूतकर. क्रिस्ता काकुतकर. आमचे पसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूतकर. सोम्या काकुतकर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय तशी आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुज्या परजेक सरावाक वर. तुज्या दायजाचो हिंडवो पिकाळ भुंयचे मोदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरावाक वेतलो, जशें ताका आतां भाशणांत आनी गिलेयादांत सरावाक वसोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं तीं विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगर काकुळत दाखोवच्यांत संतोषताय. देखून परतून आमची काकुळत कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ती. सगळीं आमचीं पातकां दर्याच्या गुन्यांत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताच्या प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्रामाक
तुजी काकोळतो दाखय. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजी काकोळतो आमकां दाखय सर्वेश्वरा. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. ह्या तुज्या गांवांक सर्वेश्वरा तुवें एक फावटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडोवन हाडली. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सक्कट पातकांची कथा तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. श्लोक. तुजी काकोळत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. देवा आमच्या तारोका नवान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया कर न विसर. तूं आमचेर सदांकाल रागा रावतलोय गे. संततेच्या संततेक आमचेर तापोवन आसतलोय गे. श्लोक. तुजी काकोळत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय गे. आमकां तुजे परजेक तुजे सवें संतोषो दिवचो नाय गे. तुजी काकोळत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडवण कर. श्लोक. तुजी काकोळत आमकां दाखय सर्वेश्वरा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा म्हणटा स्वामी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी तांचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका बसून सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाकी खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बुक्स सुंपातका आमची वाडोवंक फाबरता आमचो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, दैवीक शब्द मोरयेच्या कुशव्यांत मनीस जालो. मोरयेन दैवीक शब्द स्विकार केल्ल्या वेळार आपले हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा ते प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणून मोरयेन सांगून देवाच्या कुशेक खालतीमान गेल्ल्या वेळार मोरी देवाच्या पुताची आवय जाली. आवय, भाव, भयणी हे भोव लागशिल्ले संबंद जावन आसात. आनी ह्या सगळ्या संबंदा विशयांत जेजू आज आमकां सांगता वांदेलांत. आमी ताचे तें भोव लागशिल्लो संबंद दवरून जे तर एक शर्त तो घालता आनी तें जे मोरये तें जालें तें शर्त तो आमकांय आमच्या मुखार दवरता. जशें मोरयेन देवाच्या उतराक खालतीमान घालून देवाच्या कुशेक प्रमाणे आपली जिणी जियोवन देवाच्या पुताचे आवय जावचे तें भाग जोडून घेतलें, तशेंच जेजू आमकां सांगता आमी ताचे भाव, भयणी, आवय म्हणजे लागशिल्ले संबंदाचे जाय जाल्यार
आमी बापाच्या त्या कुशे खालतीमान घाल जिवनची गरज आसा. सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचीच कशी करून आमचीच योजना घालून जियोंक आशेत हांव. आनी ह्या मुखांतरी जेजू थंय आमचो तो लागशिल्लो संबंद आमी जोडून घेवच्याक सुकोन पडटा. आज सोम्याचो सादार आमी मागया. आमच्या दिसपरतो जिवितांत ताची योजना आमी सोदच्याक, ताच्या कुशे खालतीमान घालूंक आनी ताचे थंय आमचो एक लागशिल्लो संबंद आमी सदांच दवरून आमच्या जिविताची मेटां काडूंक. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मान बोंदी उंडोवायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटैता बापा उंडोवायन तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मान बोंदी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानता तसले जावं म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या आदांचे हें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पुरी सभेच्या आदावास सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पर्जा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळय हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सेवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फोव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतेय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या सर्गी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेत तावन आमी तुजे बरी पवीस जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. तुज्या पदवेन जावन ती आमकां
तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोबडा मोगान आमचो तुवें मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नतलो जावन आपणाकच आमच्या आदेन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदीं आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाम, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचें पास्क आनी सरणांत असली शांती देखून तसो उडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वास आनी करा देवा, मनशांक तुजी इस्तगत नव्यान जोडून घेतल्या तिस बली आमी आतां समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळासा नातलेल्या एकच कुडींत तांकां एकठांय. लियो सौदेव आमच्या भगवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर अंकवार मोरये आनी धर्मदूता संगाती भगवंत कशें तुज्या भगवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. हो वेळ पावा सर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलीं, विघ्नांतलीं, अनुवारांतलीं आनी कितें आमकां तुज्या कुशेतावन पयस व्हरता त्या सौर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी एक कुटुंब जावन संगसर जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल.
तुझे कुशेप्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिने कोटा सांबाळ जो जियेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग असो एक वटसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे ते सत्यानी कास्ताडी न जाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकी मोकार जाव. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे बसोत संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. पापाची खुशी आमी सदांच करून ताचे ते लागशिल्लो संबंद दवरूंक आमकां आपयलेलो. हेच देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे येवचे म्हाका फवना पुदुतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D57 D57. सोम्या तुका हांव वतयता तुज्या येण्यान दादोसाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागदनिया. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागदनिया. सुखान दुखान पिडेन भलायकी एक मात आदार तुये सोम्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडया. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.